हे गाईज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. तर एक्चुली सकाळ म्हटल्यार सकाळ अशी उरोंक ना, अरावंड 12 बीन जायत येयली आसतली आनी आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो हांव आतां स्टार्ट करता. आयज मातसो असो लेट जालो व्हिडिओ स्टार्ट करपाक. कारण म्हटल्यार न्हय आयज आसा ब्रेस्तार आनी आयच्यान श्रावण जो आसा न्हय तो स्टार्ट जाता. सो तुमकां खबरूच आसतलें आतां श्रावण स्टार्ट जाता आनी ब्रेस्तार सोमार बी म्हटलें सगळें न्हावप आसता, धुवप आसता, पुजा आसता, ह्या सगळ्या गोश्टी करता. नाता धुता म्हणसर टायम जालो म्हाका आनी मम्मी. सो म्हटलें चल आतां व्हिडिओ जो आसा न्हय तो स्टार्ट करया, कारण सगळें काम जाल्लें आसा आनी बरीचशीं जाणां आतां श्रावण सुद्दां धरतली. सो आयच्यान खुबशीं जाणां वॅज आसतली. सो तितूंतलें हांव ना, कारण हांव श्रावण धरिना केन्ना. ओके, बाकी सोमार, मंगळार, ब्रेस्तार, शुक्रार हे आमचे शिवराक दीस आसतातूच. पूण आमी केन्नाय श्रावणान फकत बुधवार आनी आयतार नुस्तें खाता. म्हटल्यार म्हाका जमना श्रावण बीन धरपाक. ओके, ताका लागून हांव केन्ना श्रावण धरिना. आनी तेज्या भायर म्हटल्यार आयज पयलोच ब्रेस्तार बी आसा न्हय. सो म्हटलें चल कितें तरी स्वीट अशें करया, गोड अशी रेसिपी करया आनी तुमचे बरोबर म्हटलें शेअर करया. सो ताका लागून न्हय आयज आमी करपाचें आसा पायस. पायस हो तुमकां खबरूच आसतलो. चवथीक आमी पायस हो करतातूच, म्हटल्यार नेवेद म्हणून करता पानाचेर बीन घालपाक. सो म्हाका तो खूब लायक. ओके, बरें लागता सामको तो पायस आनी चड साहित्य लागना, सिंपल अशी रेसिपी आसा. जशें की तुमी शिरो पयल्लो आसतलो आनी शिरो खूब जाणांनी ट्राय केलो आनी मागीर म्हाका कमेंट करून सुद्दां सांगलें की सुप्रिया ही रेसिपी खूब सिंपल आसा, सो अशेंच रेसिपी तूं ट्राय कर, आमकां खूब लायक जातलें म्हणून. सो कारण शिरो बऱ्याचशा जाणांनी न्हय ट्राय केल्लो आनी म्हाका वॉट्सॅपार धाडलेले सुद्दां, फोटो बीन धाडला बऱ्याचशा जाणांनी. सो चला आयज ही रेसिपी पळोवन घेवया, सिंपल अशी. तर हांगसर एक टीप म्हणू शकता तुमी. सो पायस जेन्ना आमी करता न्हय, बऱ्याचशा जाणांक खबर आसतलें, जेंकां खबर ना तांकां सांगता हांव. सो पायस जो आसा न्हय तो आमी सिंपलूच करतात. ओके, तितून ड्रायफ्रुट्स बीन घालिना. फुडें सुद्दां हांव तुमकां सांगतलें. बट तुमकां ऑप्शनल अशें कितें तरी चेंज अशें जाय जाल्यार तुमी काजू बीन घालूं शकता. बट मोस्टली न्हय आमी पायस जो आसा न्हय जेन्ना आमी देवाक नैवेद्य दाखयता न्हय, स्पेशली गणपतीक बीन, तेन्ना आमी न्हय अशे ड्रायफ्रुट्स बीन घालिना. ओके, सो गायज चला तर रेसिपी पळोवपाक स्टार्ट करया आनी कित्याक वेट करया न्हय. सो चला किचनान या आनी रेसिपी पळोवपाक आयची स्टार्ट करया. तो म्हटल्यार गोड असो पायस. पयलीं हांगसर हांवें घेतलेले आसा ते म्हटल्यार हे पळयात, हांगसर हे तांदूळ घेतलेले आसा. हे जे तांदूळ तुमी पळयता न्हय ते गांवठी तांदूळ आसा. घराये सुरय तांदूळ म्हणटा पळयात ते हे तांदूळ आसा जे हांव हांगसर आतां पायसाक यूज करतलें. जर तुमचे कडेन अशे गांवठी तांदूळ ना जाल्यार सेकेंड ऑप्शन म्हटल्यार तुमी रेशनाचे यूज करूं शकता आनी तेज्या उपरांत जे रेगुलर आमी बारीक तांदूळ शीताक यूज करता ते सुद्दां हांगसर यूज केले म्हणून कांय ना. ओके, असलेच तांदूळ घेवपाक जाय अशें कांय हे ना. सो हांगसर हांवें एक वाटी म्हटल्यार एक मिडियम बावल न्हय घराये सुरय तांदूळ घेतलेले आसा. ओके, ते बरें क्लीन बीन करून घेतले हांवें. नेक्स्ट म्हटल्यार न्हय हांगसर हांवें थोडी फारशी तोरची दाळ घेतलेली आसा. ही पळय, तोरची दाळ जी आसा न्हय ती पायसान घालूंकूच जाय, टेस्ट खूब बरी येता. सो अशा पद्दतीन हांवें तोरची दाळ घेतलेली आसा थोडीशी. तेज्या मागीर न्हय थोडीशी आमकां सोय जाय पडटा. सो फ्रेश अशी हांवें सोय घेतलेली आसा. ही पळय, तेज्या मागीर न्हय हांगसर थोडेशें चवीनुसार मीठ घेवपाचें आनी आमकां नेक्स्ट जाय ते लास्ट म्हणटा तशें गोड. हांगसर हांवें भरपूर अशें गोड घेतला, बट इतले गोड हांव घालचें ना, जितले जाय न्हय तितलेच घालतलें. ओके, सो हे सगळें आमचें साहित्य आसा. सो परत एकदां सांगता, जाता तितलें पायस सिंपलूच दवरा, ड्रायफ्रुट्स बीन घालूं नाकात. ओके, सो चला तर सगळ्यांत पयलीं तांदूळ जे आसा ते हांव धुवून घेता. एका सायडीन हांवें आदन दवरलेलें आसा तापोवपाक. सो आतां सगळ्यांत पयलीं हांव तांदूळ जे आसा ते धुवून घेता आनी तांदूळ घालून घेता. ते पळयात हांगसर आमचें न्हय आदन बरें तापलेलें आसा. सो आतां आमी तांदूळ जे आसा न्हय ते घालून घेवया. सो आदन हांवें न्हय पयलींच अशें तापत दवरलेलें. सो तांदूळ घाला आनी ते मातशें न्हय मिक्स करून घेया. म्हणजे मागीर कितें जाता, तांदूळ जे आसा न्हय ते रोखडेच अशे बॉल बॉल जावपाक स्टार्ट जायना. कारण एकदां मागीर शीत बीन जें आसा न्हय तें अशें मिक्स जर करूंक ना न्हय तुमी जाल्यार तें एक तर स्टीक जाता पोंदाक आनी दुसरें म्हटल्यार न्हय अशें तांदूळ जे आसा न्हय म्हटल्यार शीत तुमचें खडे खडे अशें जावपाक स्टार्ट जाता, लायक अ बॉल टायप.
सो ताका लागून तांदूळ घातल्या उपरांत सदांच अशें मातशें तरी मिक्स करपाकूच जाय. तर आतां आमकां कितें करूंक जाय, जशें आमी नॉर्मली शीत कशें करून घेता ती स्टेप जी आसा ती हांगसर फॉलो करपाक जाय. हे तांदूळ जे आसा न्हय ते बरें शिजोवन घेवपाक जाय पयलीं आमकां. आनी हांगसर हांवें उदक जें आसा न्हय तें कशें यूज केलां तें बीन सांगता तुमकां. मेजरमेंट जितले म्हाजे तांदूळ आसा तेच्या मातशें चड अशें न्हय हांवें हांगसर उदक यूज केल्लें आसा. ओके, जशें तुमी रेगुलर कशें शीताक उदक यूज करता तेच अकॉर्डिंग हांगसर न्हय उदक एड करपाक जाय. सो हे आतां तांदूळ बरें आमी शिजोवन घेवया. आतां पळोवंक शकता शीताक आमच्या न्हय बरो खतखतो येवपाक स्टार्ट जाल्लो आसा. आतां ह्या स्टेपीचेर न्हय तुमकां दाळ एड करपाक जाय. ही पळयात हांगसर हांवें दाळ जी आसा न्हय ती बरी धुवन घेतलेली आसा. ती आतां न्हय शीतान एड करून घेया. दाळ आतां बरी हांगसर मिक्स करून घेया, म्हणजे न्हय दाळ सुद्दां हांगसर तुमची आतां बरी शिजतली. हे पळय, सो दाळूय तुमकां बरी आतां शिजोवन घेवपाक जाय. उदक बीन आनी कांय एड करपाची गरज ना. हे पळयात बरे तरेन उदक जें आसा न्हय तें आटलेलें आसा. हे पळयात. आतां नेक्स्ट म्हटल्यार न्हय हांगसर तुमी पयलीं चेक करा तांदूळ जे आसा न्हय ते शिजले की ना हें आमकां हांगसर चेक करूंक जाय. हे पळयात बरे तरेन हांगसर शिजलेलें आसा. चडूय अशें मॅश जाता अशें शिजोवन घेवं नाका. हे पळयात अशा पद्दतीन हें शिजलेलें आसा. तेच्या भायर तुमकां जाय न्हय जाल्यार तुमी दाळ सुद्दां चेक करूं शकता. हे पळयात, सो दाळ बीन चेक करून घ्या. ही पळयात हांगसर दाळ सुद्दां बरे तरेन शिजलेली आसा. आतां हांगसर कितें करूंक जाय, आमकां गोड एड करूंक जाय. ह्या स्टेजीचेर हांगसर न्हय आतां गोड एड करा. तर आतां हांगसर न्हय हे पळयात गोड एड करता हांव. तुमकां जाल्यार तुमी किसोन घेवं शकता. हांवें अशेंच एड केल्लें आसा तें. म्हटल्यार जितलो तुमकां पायस गोड जाय ते अकॉर्डिंग हांगसर गोड एड करपाचें. आनी हे गोड जें आसा न्हय तें आतां मेल्ट जावपाक स्टार्ट जातलें. उपरांत आतां तुमकां मीठ एड करपाक जाय. चवीनुसार मीठ एड करून घेया आनी मीठ बरें हितून मिक्स करून घेया. गोड आमचें न्हय हांगसर हलके हलके मेल्ट जावपाक स्टार्ट जाल्लें आसा. हे पळयात. सो ह्या स्टेपीचेर आतां न्हय आमी सोय एड करून घेवया. हांगसर आतां सोय घालता, म्हणजे सोय मातशी पयलीं घातली न्हय काय ती सुद्दां बरी मागीर भितर शिजता. सो ताका लागून सोय मातशी पयलीं एड करपाक जाय, घालपाक जाय. म्हणजे जेन्ना गोड तुमचें मेल्ट जाता पळयात तेन्नाच सोय सुद्दां मागीर शिजपाक स्टार्ट जाता. तुमकां जर पायस एकदम ड्राय असो जाय जाल्यार हितूंतलें उदक बरें आनी गोड जें आसा तें अशें एकदम ड्राय जावपाक जाय. आनी तुमकां अशी मातशी ओलसर दवरपाक जाय. म्हटल्यार अशे तरेन जाल्यार ह्या स्टेपीचेर मातसो वत दवरून तुमी मागीर गॅस बंद करूं शकता. हे पळयात. सो आनीक हांव 5 मिनटां दवरतलें आनी तेच्या मागीर गॅस जी आसा न्हय ती बंद करतलें. परफेक्टली गोड जें आसा तें बरे तरेन मेल्ट जाल्लें आसा. हे पळयात. आनी बरे तरेन सगळ्या गोश्टी शिजलेल्या आसा. इवन सोय सुद्दां बरे तरेन ती शिजलेली आसा गोडा बरोबर. सो हांगसर हांव आतां न्हय गॅस जी आसा तें बंद करतलें. जर तुमकां हेच्याकून ड्राय जाय सपोज जाल्यार तुमी आनीक मातसो शिजोवन घेवं शकता पायस. पूण हांगसर परफेक्टली तो जाल्लो आसा. हो पळयात. कारण न्हय मागीर खूब ड्राय जाता तो. ओके, थंड जाल्या उपरांत आपुणूच ड्राय जातलो. ताका लागून हांव हांगसरूच गॅस जी आसा न्हय ती बंद करतलें. आनी इतलो वास घुमघुमताना सामको टेस्टी सामको आनी स्पेशली गोडाचो. सो ही मुद्दम तुमी रेसिपी ट्राय करा. सिंपल अशी खूब लायक जातली तुमकां. हे पळयात. सो हांगसर गॅस जी आसा न्हय ती आतां हांव बंद करता. भायर न्हय इतलें अशें कडक वत येयलां ना, सामकें दोळ्याचेर बसता. म्हटल्यार वदळच्यान न्हय वत येवपाक स्टार्ट जालां. एक्चुली सकाळीं न्हय भरपूर पावस पडटालो पूण आतां न्हय भायर जर तुमी पळयत न्हय इतलें दोळ्याचेर तें वत बसता ना. आनी हांगसर टायम सांगपाक गेल्यार एक कितें तरी जायत येयलें. सो आमची रेसिपी बीन रेडी जाली पायस. सो ही रेसिपी मुद्दाम तुमी ट्राय करा, तुमकां खूब आवडटली. आनी पायस करतना न्हय पायस जाल्या उपरांत जे म्हाजे मेमरीज ताजे जाल्या ना म्हटल्यार एकदम सामको पायसाचो वास घुमघुमोंक लागलो. आनी तेच्या भायर पायस रेडी जाल्या उपरांत पानाचेर म्हटल्यार केळीच्या पानाचेर जे खावपाक मजा आसा न्हय ती मजा खंयच ना. बरोबर की ना कमेंट करून म्हाका मुद्दाम सांगा. कारण चवथीक पळय आमी सगळीं बसता, सगळीं बसून पायस खाता. सो ती फिलिंग्स न्हय वेगळीच आसता. मम्मीचो फोन येता, वेट सांगता तुमकां. फिलिंग्स न्हय वेगळीच आसता. म्हटल्यार न्हय
एक टायपचे वेगळेच अशें वातावरण आसता. लायक नेवेदाक आमी सगळीं बसता, पायस घेता पानाचेर बीन, आनी खरेंच म्हाका ते सगळ्या गोश्टी याद येयले. गरम गरम पायस नेवेद म्हणून पानाचेर खावपाचो आनी फुड्यान गणपती आसता. यार ते वेगळेच फिलिंग्स आसता न्हय. आनी आतां थोड्या दिसांनी चवथ येतली, एक्सायटमेंट लेवल वेगळीच आसा सामकी. सो ते दीस हांव गेल्ले गणपतीच्या शाळेन गेल्ले, ब्लॉग शूट करूंक नासलो आनी त्या टायमार संजू बी आसलो. संजू आनी हांव तेंचो गणपती सिलेक्ट करूंक गेल्ली. ओके, सो पळोवया परत आमी वचपाची आसा. बाय चान्स सपोज ब्लॉग शूट करूंक गावलो जाल्यार तुमचे बरोबर शेअर करतले. आनी तेंचो गणपती आमी सिलेक्ट बीन करून येयली. बरो आसा गणपती आनी बरे मोठे मोठे गणपती आहा म्हटल्यार त्या शाळेन. सो त्या शाळेन हायेन पांय दवरता आसता ती वायब्स म्हणजे सगळे कडेन गणपती आनी जे आवय म्हणल्यार अशें हांव तुमकां एक्सप्लेन करूं शकना. जर तुमी गणपतीच्या शाळेन बीन ह्या टायमार वचत न्हय जाल्यार तुमकां कळटलें की फील जाता ना सामकें सुपर्ब. ओके, आनी तेच्या भायर एक गजाल तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार बऱ्याचशा जाणांनी न्हय म्हाका चवथी खातीर घी बीन ऑर्डर केला आनी बरीचशीं जाणां म्हाका विचारतालीं की सुप्रिया घी सद्या स्टॉकान आसा काय म्हणून. सो हय, स्टॉकान म्हजे कडेन घी आसा. आनी हळद विचारलेली कोणी, सो हळद सुद्दां आसा. ओके, फुडें दाखयता तुमकां. जर कोणाक जाय ना जाल्यार तुमी वॉट्सॅप करूं शकता. स्क्रिनीचेर तुमकां कॉन्टॅक्ट नंबर दिता. ते कॉन्टॅक्ट नंबराचेर जस्ट म्हाका न्हय वॉट्सॅप करा. कॉल करूंक चडसो वचो नाका कारण एकदां टायम म्हाका पॉसिबल जायना. ओके, वॉट्सॅप केल्या उपरांत बरें जाता कॅटलॉग बीन शेअर करपाक. ओके, सो चला तर तुमकां घी दाखयता. आनी चवथीक सुद्दां तुमी ऑर्डर करूं शकता. मातशें पयलींच एडवान्स ऑर्डर दिवन दवरा म्हाका, म्हणजे बरें जाता न्हय. चवथीच्या पयलीं तुमकां मागीर तें घी मेळटलें. आनी बऱ्याचशा जाणांनी म्हाका आमकां नेवरे करपाक तूप जाय म्हणून सांगलां कारण थोडी तूप बीन घालून बरें तेका टेस्ट बरी येता. सो मेळटलें तुमकां. ओके, पयलीं वन सांगा मातशें. ओके, सो म्हाका पोस्ट करूंक बीन बरें वयतलें. सो चला तर दाखयता तुमकां घी. गजाली सांगूंक बसलें हांव. चला घी दाखयता तुमकां. एपार हांगसर थोडेशे कंटेनर दाखयता तुमकां. ओके, सो फ्रेश अशें घी आसा हे पळयात. सो बरें आसा सामकें. सो अशा तरेन न्हय स्टॉकान येयल्ले आसा. थोड्यांच्यो ऑर्डरी पोस्ट करूंक जाय म्हाका आनी थोडे व्हरोनूय हांवें दिल्ले आसा. ओके, कारण घी जे आसा न्हय ते खूब येयल्ले स्टॉकान, बट थोड्यांचे लागींच अशे ऑर्डरी आसले. सो हांवें कितें केलें, हांवें ते व्हरोनूय दिल्ले बरें न्हय म्हटलें. हे पळयात अशा पद्दतीन. जर कोणाक जाय सपोज जाल्यार तुमी म्हाका वॉट्सॅप करूं शकता. स्क्रिनीचेर कॉन्टॅक्ट नंबर दिता, तेजेर म्हाका वॉट्सॅप करा म्हणजे तुमची ऑर्डर बूक जातली, कन्फर्म जातली. ओके, भायर न्हय पावसान इतलो काळोख केला आनी तेच्या भायर पावस तो चालू आसा सद्या न्हय. इतलो आनी एकदम सामको अचानक पावस स्टार्ट जालो. म्हटल्यार अशें हलकेशें वत असलें पूण न्हय बरो पावस पडटा पळयात. आनी तो पावस पडटना पळयात सामको एकदम जोरान. वदळच्यान न्हय कडक अशें वत असलें पूण आतां पावस पळय एकदम. आनी हांगसर उदक पळय असलें व्हांवता सामकें भरपूर. आनी ते सायडीन न्हय पावसान सामको काळोख केला पळयात. ना म्हटल्यार न्हय पावस अचानक स्टार्ट जाता. आनी ह्या पावसाक जर तुमी कपडे बीन भायर सुकत घालीत न्हय जाल्यार वयता म्हणसर सामकें वलें जातलें. हे पळयात बरो पावस येयलो सामको. सो हांगसर मम्मीन घासलेलें काल, मातशें क्लीन जालें. चला विंडो जो आसा न्हय तो बंद करून घेता. हे पळयात काळोख केला पावसान सामको. काय सांजची न्हय 5 जाल्ली आसा आनी न्हिदोन उठोन न्हय आतां व्हिडिओ जो आसा तो हांव कंटिन्यू करता. सो जेवले बीन आनी जेवन बरें न्हिदले बीन. आतां उठले आतां म्हटलें व्हिडिओ जो आसा तो कंटिन्यू करया. त्या म्हणसर म्हाका हांगसर एक पार्सल जे आसा न्हय ते रिसीव जाल्लें आसा. सो म्हटलें अनबॉक्सिंग करया आनी व्हिडिओ बीन कितें करया एंड करया. सो एक्चुली हांवें न्हय एक पेंडन ऑर्डर केल्लें. सो ते येयला म्हटलें पळोवया चॅक करया. जर बरें आसा जाल्यार बरें आसा, नाल्यार मागीर रिटर्न तरी करूंक गावतलें न्हय तेका लागून. सो दाखयता तुमकां. प्रायस म्हाका कांय याद ना हेची कितले पडले ते. म्हटल्यार पळोवया चॅक करून मागीर स्क्रिनीचेर घालता. जस्ट हांवें एक न्हय तें पेंडन जें आसा तें ऑर्डर केल्लें. म्हटल्यार पळोवया तरी म्हटलें बरें दिसलें म्हाका तें, तेका लागून ऑर्डर केल्लें हांवें.
सो पॅकींग एक्चुली बरी आसा ही पॅक अशा पद्दतीन पॅकींग आसा बबल रॅप बीन मारून दिला सो अशा तरेन हे पेंडन आसा ओके जे प्रॉपर ओपन करून दाखयता तुमकां ओके सो हे पॅक अशा तरेन आसा हे आणि अशें कितेंशें पेंडन अशें लॉकेट आहा तेका आनी अशा तरेन ही चेन आसा सो हे पळयत सो म्हाका एक्चुली तें लायक जालें म्हणल्यार सिंपल बरें दिसलें बट हांव ट्राय करून पळयतलें जर बरें दिसता जाल्यार दवरतलें अदरवायज रिटर्न करतलें सो अशें कितेंशें आहा क्वॉलिटी वायज ओके ओके म्हणूं शकता तुमी आनी तेका अशे तरेन हूक दिल्लो आसा सो पळोवया दवरपाचें की रिटर्न करपाचें आतां कशें यूज करून कळटलें म्हटल्यार घालून पयल्या उपरांत कळटलें ओके सो केली हांवें अनबॉक्सिंग ही ऑर्डर सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो हांगसरूच हांव एंड करता आयचो व्हिडिओ आवडलो आसत रेसिपी आवडली आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन ते आमचं देव बरें करूं बाय बाय